वर्ष जाले हांगा मायनिंग जे डिपेंडंट आसा तांची आज जर आमी तांचे एरिये वता इतली तांची हालत आज बेकार जाल्ली आसा आनी म्हाका दिसता आनी थोडे दीस जर मायनिंग जर तर बंद जाले जाल्यार हे लोक आत्महत्या करतले इतली तांची आज स्थिती बेकार आसा. सो ह्या वेळार हो मायनिंग पॉलिसी भितरलो जो कितें तांकां निधी आसा तो खरो ताचो यूज जावंक जाय आशिल्लो पूण आज तो जायना. पूण आमचे हे प्रयत्न आसतले की सेंटरा तर्फे तांकां पॅकेज दिवन सद्याक तरी तांचे जे कोण कोण हे आसा तांकां पुनर्वसन करपाचें. तशेंच कोल इश्यू आज सगळ्यात पयलीं वास्को हातूंत भितर हो कोल इश्यू हो खूब ताची गंभीर स्थिती आसा. सो आमचो हे आसतलो की गोंयचे जो पोर्ट आसा थंय कोल डंप करपाक वी वील नॉट अलाव देम टू बिकम अ गोवा एज अ डंपिंग गोवा. आज वायल्ड लायफ हातूंत भितर खूब इलिगलिटी चालू आसा आनी इवन शिवसेनेन सुद्दां ह्या वायल्ड लायफा हातूंत जे इलिगल ट्रेड चलता किंवा दुसरे तरेचे इलिगलिटीज आमी एक्सपोज केल्या कंक्लुसिव्ह एंडार व्हेल्या. सो आमकां दिसता हे वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्ट जो गोंयांत आसा कारण आमची जी प्राणी आसा इकोलॉजिकल बॅलन्स आसा तो आमकां सांबाळपाक जाय. सो आमी हो वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्ट आसा तो गंभीरपणान एक्ट आसता तो फॉलो करपाचे सेंटरा थ्रू आमी हे करतले. गोंया भितर जे सेंट्रल गव्हर्मेंट जॉब्स आसात तातूंत भितर पयलो प्रिफरन्स आनी तशेंच 100% रिजर्वेशन आमी गोंयच्या लोकां खातीर दवरतले. तशें गोंयकार म्हणटा ती जर आयडेंटिटी आज दवरपाक जाय जाल्यार स्पेशल स्टेटसाची आज नितांत गरज आसा. सो आमचो हे चड भर आसतलो की हे स्पेशल स्टेटस आमी गोंया खातीर मेळून दितले. एज अ खंबीर ओपोजिशन म्हणून आज सरकाराचे जे इलिगलिटीज किंवा कितें अन्याय जाता ताजे विरुद्ध आमी आवाज उठयत आयल्या. सो आज आमच्या ह्या मॅनिफेस्टोंतल्यान आमी गोंयच्या जनते मुखार वतात आमी तांकां दाखोवन दिवपाक सोदता की आमी फक्त इलेक्शन आसा म्हणून आज रावनात फक्त निवडणूक लक्षांत धरूंक ना तर आमी ग्रावंड वर्क जे आमचो ग्रावंड वर्क आसा ग्रासरूट लेवलाचो तो आमी केल्लो आसा. आनी जरी तर आमी फाल्यां निवडून आयलीं जाल्यार आमचो प्रश्न मुख्य हेतू आसतलो मायनिंग चालू करपाचो. हे मायनिंगा खातीर जो सेंटरार जो प्रेशर पडपाक जाय तो आज म्हणल्यार ह्या सद्याचे जे MP आसात भाजपाचे तांचे कडल्यान आज हो तसो दिसलो गेलो ना. तांणी हातूंत सिरियसनेस दाखयलो ना.